तुमकां खबर आसतली की रेडे घाटी वाळपय ह्या रोडाचेर जायते एक्सिडंट आमकां पळोवपाक मेळटा. काय 2 दीस पयलीं एक एक्सिडंट जाल्लो, तेजी कवरेज आमी तुमकां प्रुडंटाचेर दाखयली. एक बॉलेरो आनी एक स्प्लेंडर हाच्या भितून एक्सिडंट जावन मासोड्डेचो एका भुरग्याचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो. तसोच आयजय परतून एक रेडे घाटी 70 हांगासर एक एक्सिडंट रिपोर्ट जाल्लो आसा. 2 जाण मनीस ऑल्टो घेवन वाळपयच्यान होंडा वाटेन येताले आनी जेन्ना ते रेडे घाटी रोडाक पावले तेन्ना तांकां मदीं रोडाचेर कटांदर येयलो पळय आनी त्या कटांदराक चुकोवपाक लागून जो ड्रायव्हर आसा तेणे स्टेरींग घुंवडायलें आनी स्टेरींग घुंवडायल्या उपरांत गाडी रोडा भायर गेली आनी देक्षक आदळ्ळे आनी रोडाचेर परतून येवन पलटी जाली. देवाच्या कृपेन ते 2 जाण आसले गाडयेन, तांकां दोगांकूय काय जावंक ना. पण ऑल्टो 800 जी कार आसा ती रेडे घाटीच्या रोडाचेर मदीं पडलेली आसा. प्रॉब्लेम कितें जाता की रेडे घाटी टू म्हणजे वाळपय टू होंडा हो जो रोड आसा त्या रोडाचे कंडिशन जे आसा ते सामके एकदम पाड जाल्ले आसा आनी रोडाचेर गाडी चलोवप म्हटल्यार सामकी एकदम रिस्की जाल्ली आसा थंयसर. त्याच प्रमाणे जो तो जंगल एरिया आसल्या कारणान जी रानटी जनावरां आसात तीवूय रोड क्रॉसिंग करता आनी जायते फावट अशें आमकां रोडाक लागून किंवा ह्या जनावरांक लागून अशें आमकां एक्सिडंट पळोवपाक मेळटा. सो वाळपयच्या लोकांक लागीं मागता की रोडाचें कंडिशनूय पाड आसा, रानटी जनावरां रोड क्रॉस करता. सो ताका लागून रेडे घाटी एरियेक सामके गाडी चलयतना मातशी काळजी घेवन गाडी चलयात. 70 प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस.